माझे बर्थडे दिसा हांवें येदे व्हडल्या आर्टिस्टा बरोबर लेजंड सारको म्हणजे लेजंडरी आर्टिस्ट अजीत कडकडे आसा तांकां कोण वळखना आशिना बर्थडे दिसा तेंचो प्रोग्राम वाजोवप दुसरे दीस हळद आनी स्टेजीर एक फनी मोमेंट जाल्लो म्हणजे अजीत कडकडे सर म्हाका म्हणटा अरे कितें रे म्हणटा फाल्यां तुजी हळद आनी तूं हांगा आपूण जाल्यार येवचूच नाची रंगोळ्याला सो असो एक फनी मोमेंट स्टेजीरीच जाल्लो खबर केन्ना पार्टी पार्टी देवा आता पळय तुम्ही इतली वर्सां बरोबर आसा कितली वर्सां जाली बरोबर आसा सो तुम्ही सदांच उलयता आसतली वा सदांच मेळटा बिकॉज तुम्ही लागीं रावतातूय बी बट केन्ना असो फेज आयला की तुमकां पयस रावपा पडला काय कॉन्टॅक्ट ना एकामेका कडेन 2019 सारकें म्हाका याद आसा अजून 2019 हांव गव्हर्मेंट जॉबा लागलो तेन्नाच 19 गव्हर्मेंट जॉबा लागलो आनी जॉबा लागून एक म्हयन्यानूच म्हाका आमचे सर प्रसाद सांगोडकर सर म्हणून आसा ते गोंयचेच ते म्हापसा रावता ते तेंचो म्हाका एक फोन येयल्लो आनी तेंच्यांनी म्हाका दुबय आपयल्लो प्रोग्रामा हांव एकटोच आशिल्लो गोंयच्यान जो दुबय वचून थंय प्रोग्राम वाजोवपाचो आशिल्लो आनी तेन्ना 2019 जेन्ना हांव दुबय गेलो तेन्ना 8 दीस सुमार 8 काय 10 दीस सुमार हांव दुबय आशिल्लो तेन्ना आमी काय लग्न जावनाशिल्लीं न्हू तेन्ना आमी जस्ट इन रिलेशन आशिल्लीं सो म्हाका त्या सराक सांगून पर्सनल हेका फोन लावन दी म्हणपाक मेळनाशिल्लो फक्त फॅमिली पुरती हांव फोन लायतालो सर मातसो मम्मीक फोन करुया पप्पा फोन मातसो मम्मीची खबर घेतली पप्पाची आतां हेका कसो फोन लाय म्हणून सांगतालो एक रिस्पेक्ट आसता न्हू मातसो आनी तेन्ना वॉट्सएप बीन तशें कांय ना आनी तेजे कडेन हांव तितलो फॅमिलियर नाशिल्लो सो एक खंय तरी आपूण एक रिस्पेक्ट दवरपाक जाय न्हू सर कसो सांग कितें म्हणून सांगू कोणाक पडलो म्हणून मागीर हांव मम्मी थ्रू हेजी खबर घेतालो सुप्रियान फोन बीन केल्लो कशें आहा सांग हांव बरो आसा तशें आसा पूण बाकी म्हाका रोकडे मम्मी फोन रोकडे शुभमान फोन केलो रोकडे तेगे मम्मी सामकी बेस्ट रोकडे म्हाका फोन केलो बाय शुभमान फोन केलो हा आतां बरो आसा तो म्हाका फोनूच करपाक मेळनाशिल्लो कांय वॉट्सएप ना म्हाजे कडेन मोबायलूय ना मागीर थंय कांयच सांगनाशिल्लें म्हाका तो येयसर वाट पळोवची पडटाली तेगे फोनाची सो आनी तो कामां वयतालो सकाळी वयतालो सांजचो येतालो सो तो एक असो फेज आशिल्लो की त्या 8 दीस आमी सामकीच पयस उरली म्हणजे ते एका कंट्रीन हांव एका कंट्रीन तेन्ना 8 दीस ते आणि इवन तो टूर माझा सारको अजून पर्यंत द बेस्ट म्हणजे आउट ऑफ इंडिया तो सगळ्यात व्हडलो प्रोग्राम एकटोच गेल्लो हांव तेन्ना हांगच्यान गोंयच्यान हांव तेव्हा स्पेशली हांव प्रोग्रामाक गेलो तो गणेश जयंती प्रोग्राम आशिल्लो आनी तितूंचो तो प्रेसिडेंट आशिल्लो विलास परब भाई तेणेंय म्हाका आपयल्लो आनी तितून भितर अभय सामंत तेय आशिल्ले सगळे आनी खुबशे कलाकार अजून आशिल्ली तेन्ना हो प्रोग्राम थंय इतलो बरो जाल्लो तेंच्यांनी सामके ते खूश जाल्ले म्हाजेर सारके 2 दीस प्रोग्राम जाल्लो एक इंडियन कॉन्सुलेट दुबय थंय हो प्रोग्राम जाल्लो आनी दुसरे दिसय आनी एक प्रोग्राम जाल्लो तेन्ना तो प्रोग्राम तांकां सामके आवडलेले आजून ते याद काडटा त्या प्रोग्रामाचे आनी दुबय चड बरें आशिल्ले एक व्हडलो टूर जालो म्हाजो भरपूर ऑब्वियसली प्रोग्राम एकी कडेन हांव सदांच पळयता फोनाचे फोन असो न्हिदतना सुद्दां उशा कोणा फोन येयला कोणाला फोन येयला इतले सारके याद आसा अजून हय जाली वर्सां आतां 2019 अशें केन्ना जाला की तुमचो कितें तरी खंय तरी वचपाचो बरो प्लॅन फूल प्लॅनिंग जाल्या एक्सायटेड आसा पूण ऑन द स्पॉट कितें तरी काम आयला व्हडलें आनी तुका हांगाच रावचें पडलें एक तसले एक सेरेमनी आमची आशिल्ली फाटल्यान लग्ना टायमार एक हय हें मात सारकें प्लॅन असो कांय नासता पूण कशें आसता लग्ना पयलीं बोवाळ खूब आसता इतलो बोवाळ आसता आनी म्हणटा न्हू लग्न म्हणजे 7 विघ्न आसता तेन्ना लग्ना पयलीं खंय 5 दीस पयलीं खंय भायर सरप ना भोंवप ना अशें म्हणटात तेन्ना अशे टायमार एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका येयली आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका सोडपाक जायना नाका आशिल्ली कित्याक कशें आसा देवाक कडल्यान येयल्ली न्हू ती म्हाका कशी आसूं तेन्ना म्हणजे दुसरे दीस म्हाजे हळद आशिल्ली आनी आदले दीस म्हागेलो बर्थडे आनी त्या दिसा म्हाका प्रोग्राम अजीत कडकडे सरांचो गोंयचे रत्न सारके अजीत कडकडे हेंचो म्हाका प्रोग्राम आनी म्हाका आतां टेन्शन घरा कडेन सांगू कशें आतें बितें म्हणजे सगळीं बोवाळ घालतलीं अरे शुभम तूं आतां पेडणे वयतलो फाल्यां तुका सकाळीं हळद मरे आनी तूं आज बर्थडे तुगेलो आनी तूं आतां लग्ना दिसान तूं प्रोग्रामा वयतलो पेडण्या आतां कितें करूं प्रोग्रामूय वाजोवपाक जाय ऑपॉर्च्युनिटी न्ही ती सोडपाक शकना पप्पान म्हाका सपोर्ट केलो म्हणपाक लागलो कांयच ना
तू चल प्रोग्रामा, आपण येता प्रोग्रामा, गाडी आपण चलयता, तू फक्त सायडीन बस, आम्ही या प्रोग्राम करून येऊया. आणि खरें करताना देवा कृपेन तो प्रोग्राम हांवें वाजयलो आणि तो प्रोग्राम बरो जालो आणि रोखडे आमची दुसरी दीस हळद आणि मागीर लग्न जालें. सो एक हे मुमेंट सारको तो, म्हणजे एक वेगळोच मुमेंट सारको लायफान. म्हणजे माझे बर्थडे दिसा हांवें येदे व्हडल्या आर्टिस्टा बरोबर लेजंड सारको, म्हणजे लेजंडरी आर्टिस्ट अजीत कडकडे आसा, तांकां कोण वळखना आशिना. बर्थडे दिसा तेंचेर हो प्रोग्राम वाजोवप, दुसरे दीस हळद आणि स्टेजीर एक फनी मुमेंट जाल्लो. म्हणजे अजीत कडकडे सर म्हाका म्हणटा, अरे कितें रे म्हणटा, फाल्यां तुजी हळद आनी तूं हांगा आपूण जाल्यार येवचूच नाची लोक बोलायला. सो असो एक फनी मुमेंट स्टेजीरच जाल्लो याद येयली म्हाका. अशे काही प्रसंग घडटा. खूप सपोर्ट केला, चल तू मुखार चल, आपूण फाटल्यान आसा सदांच. सगळे रिलेशनशिपांनी एक मनीस पंच्युअल असता आणि एक पंच्युअल असना. म्हणल्यार कोण तरी सारको टायमार पावता, कोण तरी पावना, थंय खंय ना खंय तरी मातशें जाता एकामेकाचे. सो तुमचे मदीं कोण पंच्युअल आणि कोण पंच्युअल ना? सदांच म्हाकाच वाट पळोवपा पडटा. जर पयलीं लग्ना पयलीं हांव आसा न्ही, जर हांव पावलें 1.5 वर 2 वर तरी काडटाच भायर सरपा येवपा सदांच. पूण येता शुअर, पूण लेट येता सामको 100%, पूण लेट खूप. तशें बाकी कडेन ना प्रोग्रामा टायम टू टायम ते उतर दिल्लें आसता न्ही, तशें टायम हे मातशें आपलें आसता न्हू, आपलें मातशें. पूण हांवूय बी रावता, हांवूय असो रावनो असो ना, हांवूय बी रावता केन्ना केन्ना, पूण चड ते रावता. आणि कशी लिपून बी वता तेन्ना कोणाक सापडू बी ना तुमी? एकदा म्हाजो भाव हरीश, म्हजो भाव, तेन्ना आमी पयलीं अशें उलयतालीं, तेका सगळें शुभमाले खबर आशिल्ली, पूण केन्नाच आमकां फेस टू फेस अशें मेळूं ना. एक दीस दिंडे दीस एका प्रोग्राम आशिल्लो आनी तो प्रोग्राम लेट स्टार्ट जावपाक एका. सो आमी थंय देवळा कडेन अशीच गेलीं पासून करपाक. हरीश तेजे फ्रेंडा वांगडा असो आशिल्लो, तो डायरेक्ट आमकां फेस टू फेस, अरे हरी हांवें जाता गेले हरीश खंय, हा अशें फर्स्ट टायम तो आमकां फेस टू फेस तेन्ना मेळ्ळो. खबर आशिल्लें बरें पयलीं तें फेस टू फेस तेन्ना जालो, लग्ना पयलीं खूब पयलीं 16-15 बी, 16-15 बरें पयलीं, इतले पयलीं. आनी तेन्ना मागीर तुमकां अशें धगधग मातशें जाल्लें, कित्याक ते आमी फॅमिली बीन सांगू अशें तितले मेळना, ओपन नाशिल्लें तितले तो टायमाचो हे आशिल्लो. तुजे आमी इतले आल्बम्स आयकल्यात जे सगळे हिट जाल्या, जे सगळे आयकत गेल्यात आमी, सदांच आयकता सगळीं. सो तुमी एवरी आल्बम सक्सेसार कितें कशें सेलिब्रेट करतात? एवरी अल्बम करूना, पूण जेन्ना देवा दामोदरा हो म्हागेलो सगळ्यान पयलो प्रोजेक्ट आशिल्लो, ते पयलीं आशिल्लो कोरोनाचो, पूण तो तितलो हें जावनाशिल्लो, तो त्या टायमार काडलेलो. पूण देवाचो अभंगाचो हांवें जो पयलीं केल्लो पळय तो देवा दामोदरा, आनी त्या देवा दामोदरा लोकांनी इतलो म्हणजे इतलो मोग दिलो, इतलो सामको भरभराट कसो सामको मोग दिलो की जेन्ना तो 4 लाख जालो, आज 4.5 लाख वयर कितें व्ह्यू जाता तेजे, 4 लाख जाले तेन्ना आमी सगळे जितले ते ग्रुप मेंबर आशिल्ले ते सगळे मेळ्ळे आनी आमी एक बरेचसो केक बीन कट करून एक जस्ट एक सेलिब्रेट केल्ले आमचे मदीं. कित्याक लोकांक तो खूब अभंग आवडटालो आनी सगळे म्हाका सांगता, शुभम तो तुगेलो अभंग आमकां खूब आवडटा. आनी आयज प्रत्येक गांवांनी ते म्हाका अभंग स्पेशल गावपा लागून आपयता. हांवूय सांगता तुका आतां. शुअर 1-2 लायनी म्हणटा. नाव तुझे गायतना दुःख हांव विसरलो, नाव तुझे गायतना दुःख हांव विसरलो, देवा दामोदरा तुझ्या भजनात रमलो, देवा दामोदरा तुझ्या भजनात रमलो. आणि स्पेशली लोकांक तो लास्ट जो गजर आशिल्लो तो लोकांक खूब आवडटालो, तो चड व्हायरल गेलो. तो भक्तीचो परमळ 2 लायनी म्हणटा. भक्तीचो परमळ फुलय भक्तांच्या तू शिरंतरा, उर्बेवंत रूप तुझे दाखय तू दामोदरा. भक्तीचो परमळ फुलय भक्तांच्या तू शिरंतरा, उर्बेवंत रूप तुझे दाखय तू दामोदरा.
दामोदरा 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 दाम बाबा शिवशंकरा. सो हो अभंग लोकांक खूप आवडलो सामको. आणि ह्या अभंगाचेर माझे ह्या गाण्याची सुरवात झाली देवा दाम बाबा पांये कडेन. आणि ल्हानपणाच्यान हांव त्या देवळान बसता, अजून केन्ना केन्ना सोमारा थंय वयता. आणि त्या देवळानूच हांव खरो घडला. माझें भुरगेपण त्या देवळांतल्यानूच सुरू जाला. म्हणून आयज जेन्ना म्हाका लोक म्हणटा शुभम देवा दामोदरा तेन्ना दाम बाबाचें नांव घेवन लोक म्हाजें नांव घेता तेन्ना म्हाका चड अभिमान दिसता. खरेंच मन भरून येता की देवा दाम बाबाच्या स्थळार आमी आयज रावता. आनी त्या स्थळांतल्यान आयज हांव वयर सरलो. मडगांवकारांनी म्हाका आयज खूब मोग दिलो. तसो गोंय भरी म्हाका लोक खूब मोग करता, बरें करता. तेन्ना हांव खरेंच सगळ्या तुमकां एक सांगता हांव खरें, केन्नाय असो आतां हांव एक तेजे बरोबर आसता पळय 24 वरां, म्हाका खबर आसा सगळ्या लोकांक तेजी अशी प्रोफेशनल लायफ भायली खबर आसा. सो तेजें मेन कितें आज सपोज एक श्रावणान बी चड प्रोग्राम आसता न्ही, एक केन्नाय 2 प्रोग्राम केले तेणें. आनी जर कोणें तेका तेज्या फ्रेंड्सांनी फोन करून बाबा अशे प्रोग्राम आसा, मातशें कितें कमी आसा, तो कांयच विचार करना. आपली एनर्जी सुद्दां ना न्ही, हांवें पयला स्वता कित्याक म्हाका घेवन चल्लो, चल या म्हणटा तो, या कितल्या पयलो इतलो सारको तेका एक सामकें म्युजिका बद्दल सामकें खूब अशें एक हें आसा अटॅचमेंट. आनी केन्ना तुका सांगता कसली ऑपॉर्च्युनिटी येवं ना केन्ना म्हणना तो, कितलोय बिजी आसो. समज एक 2 प्रोग्राम येयल्यार जालें तशें. आनी एक सांगता तुमकां, एकदां कितें जालें, तेणें एकदां हें लग्ना पयलीं तेन्ना हांव पप्पा तेजी मम्मी सगळीं आशिल्लीं. आनी तेणें प्रोग्राम घेतिल्लो आनी तो कोण भायली गायिका आयिल्ली खंयची तरी भायली. सो तेणें प्रोग्राम घेतलो म्हणटकीर तेका कितें की तेणें घेतलें म्हणटकीर सगळें बजेट तेजे कडेन आसता, कशें दिवप कितें अशें. सो तेणें सगळें भायर येवन आमी दोगांयनी केलें अशें अमकें सगळें दिवपाचें. लास्टाक कितें जालें, हेका काय अशें उरूना, आसूं म्हणपा लोक सगळे खूश न्ही. आनी सगळे ऑडियन्स, सगळे गायिका सगळीं खूश, पुरो म्हणपा लागलो आपले आपूण समाधान अशें. तेजो इतलो स्वभाव तुका सांगता, हें पळय भायल्या लोकांक खबर ना, पूण एक खरें सांगता मनांतल्यान तेका सामकें तशें खूब तेका लागून देवाक खबर आसा. अशें म्हणना की बाबा पयशे नासतना मनीस कसो सर्वायव करतलो, ते आसाच, पयशाचो प्रश्न आसा, पयशे आसाच. पूण खंय तरी 2 पयशा जाग्यार 4 पयशे करतलो अशें ना. बाबा कितें फुलती पाकळीचें कितें कोण दिता, कोणी दिता, आपल्या हितून एक्सेप्ट करपाचें. शेवटी कशें आपली कला लोकां मुखार प्रेजेंट करप हें इम्पॉर्टंट आसता. सगळ्यां कडेन ही कला आसना. आमकां आमचे कडेन ती देवान दिल्या, आमी ती कशी प्रामाणीकपणान ती आमी फुडें व्हरपाची हें आमचेर आसा, कितलें बरें करपाचें हें आमचेर आसा. पयशे हें सगळें आसाच न्हू, हें पार्ट ऑफ लायफ म्हणटा. आता तुम्ही इतली बरोबर आसा, सो फनियस्ट मुमेंट खूप जाल्यात आसतले. सो एक खंयचोय शेअर कर. कितें आसता फनियस्ट म्हणटना याद येयली म्हाका ती सारकी. फनियस्ट म्हणजे म्हाका याद आहा, एक तर हें केन्ना पयलीं मेकअप चड करना, आनी म्हाका मेकअप बी ते चड केल्यार आवडय बी ना. लिपस्टिक चड लावप ना, लिपस्टिक म्हाका आवडना. सो एक दीस जालें कितें, एक म्हाका बरो सकाळ फुडें आपल्याक तूं वरांनी पार्लरान सोड, आनी आपूण सगळे पार्लरान मेकअप बेश्टो करता, ते केस कितें तरी करता आनी गेस्ट मेकअप म्हणून करता. आमकां ते गेस्ट काय खबर ना. हे गेले आनी हांव गेलो सुशेगाद थंय रावलो मातसो भायर. आतां अर्दवर जालें भायर येयना आनी हे भायर येयना म्हणून आतां हांव पार्लरान गेलो. पार्लरान दार ओपन केलें जाल्यार हे सगळे धवे दवरून पडला. आनी ते कोण पळय ते करता ते म्हणटा म्हाका राव जालें आनी मातशें उरला. हांव आनी उरला जाल्यार हे केलें तें कितें. तेजे मुखार कसो सांगतलो ते पुरोपुरी म्हणून, हे तर बसला न्हय अशें करून. अशें हेजे रिएक्शन कशें आशिल्लें पळयत उरलो. म्हाजी बायल काय दूर कोण पडला. आनी ती म्हणली बरें, हय हय हो म्हणटा काय बरें दिसता बरें. तेजे मुखार सांगूंक शकना न्हू. आनी हांवें म्हणलें आतां हे वाट पळयता हे भायर येवपाची. हे म्हणलें हे न्ही भायर गाडयेन खूब तापयलें. हेका पळोवपाचें ना, हे सगळें चित्र विचित्र जाल्लें. हांवें म्हणलें पयलीं आतां बांदून घेवन म्हणलें सगळें तेका रुपटे देव हे मागीर तेगे सगळें तेगे मेकअप पुसलो, लिपस्टीक सुद्दां काडपाक लायली. आनी तुजी म्हणली कसली हाती लाय पर्सी काडानी. खबर केन्ना फाटी भुरगेपणांतलो मोग तुमचो सगळो आमकां कळ्ळो. आतां मेन लग्नाचें कोणें ठरयलें आनी कशें ठरलें?
एक दीस कितें जालें, म्हाजो भाव तेंगेर गेल्लो हरीश, व्हडलो भाव. आनी तेजो भाव मोहीत. सो तेंच्यांनी गाडयेनूच डिसायड केलें आतां कितें तें करया करपाक बेगीनूच. डिले कितें करया. हय, आनी म्हाजो भाव मातसो असो सगळे अशे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा सारको, आनी तेंच्या घरान तेजो भाव सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी तोच घेता. इवन तेजे घर सुद्दां बांदपा सगळे मुखार तोच सरता, तेजो भाव मोहीत. सो आनी म्हाज्या भावान दोगांनी मेळून तेंच्यांनी डिसायड केलें की आतां करया हेंचे फायनली जालो बेश्टो टायम कितें काडया. अशें तरेन मागीर घरा कडेन उलोवप जालें, मागीर एकामेकांगेर येवप वचप उलोवन जालें, मागीर आमी अशें करून ठरलें. 22 मे 22 मे आमचें लग्न 2022 लग्न जालें. लग्न जाऊन कितें बदलला? पयलीं आशिल्लें तशेंच आसा काय चेंजीस आयल्या? लग्न जावन आतां एक बरें कितें, एक लग्न जालें की बरोबर सारकें रावपा मेळटा. आतां पयलीं भशेन हें ना, लिपोन वचपाचें तें एक ना. आतां तशी रिस्पॉन्सिबिलिटीजय आतां खूब वाडटा. लग्न जालें म्हणटकीर संवसारा पडटा, सगळे संवसार हें तें सगळें. म्हणजे पयलीं एक सिंगल आसतना लायफ कशी आसता, तूं खंय वचोन खंय रावपाक शकता फ्रेंडागे हांगा. आतां तशें ना. आतां लग्न जालें म्हणटकीर तुका थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, घरा कडेन बेगीन येवप आसता, आनी फॅमिली घेवन फॅमिलीक टायम दिवपाक जाय. खंय वयता आसतना फॅमिलीकय घेवन वचपाक जाय. सो ह्यो खुबश्यो गोश्ट्यो एड जाता हांगा. आनी आमची फॅमिली सामकी आमकां सपोर्टीव. आनी म्हाका पप्पा तेजो सामको असो खूब, पप्पा मम्मी तेजी फूल फॅमिली सगळी बरी करता. कांयच अशें म्हाका अशें दिसूना हांव खंय येयला तशें. कितें पयलींच्यान कितें आतां पप्पा आमी समज खंय भायर सुचल्लीं तेजो पप्पा आमच्या रुमा वचून कितें ना कितें कितें आसा अशें सगळें पळयता. उदक आमगे मातशें कितें सगळें पळयता. इतलो सारको सामको एक चलये भशेन करता. जसो म्हाजो पप्पा म्हाका करतालो. पप्पा सगळें कितें आसूं म्हाजें केन्नाच कितें सांगू पप्पा म्हाका सगळें आयज पर्यंत सगळें दिलां सगळें. तशेंच तेजी फॅमिली सुद्दां खूब अशी सपोर्टीव. आनी तेजी मम्मी तर सपोज म्हाका कितें आवडलें म्हाका मम्मी खावून दिसलें केलें रोखडी करता तशें खूब सामकें. आनी तेजो भाव आसा पळय न्ही व्हडलो, एकदां कितें जाता तेजे नवे गजर येवपाचे आसता तेन्ना तो भावा कडेन डिस्कस करता. मागीर ते रातचे बसून बरें तो तबले घेवन बसता, तो पेटी घेवन बसता. आनी ते आमचे बाय आसा म्हणजे देराचे चली धाकटे, ते सामके शुभम म्हळ्यार पिशें, ते सामके शुभमाच्या मांडयेर बसता बरें सामकें एक. आनी सगळीं मम्मी पप्पा सगळीं येवन बरी बसता. एक वेगळोच माहोल जाता. सो एक अशें डिस्कशन अशें सगळें तेका डिस्कस करून करता तो तेजे व्हडले भावाक वयता. म्युझिकल आसता. सो बरें दिसता. केन्ना केन्ना याद येता म्हाका म्हाजी मम्मीली बी खूब सारकी. ते केन्ना हें करपाक शकना न्ही की मम्मी ती सारकी क्लोज सारकी. सो केन्ना केन्ना पूण सगळी फॅमिली सगळी बरी मेळना तशें. आनी होय आमगे थंय काल्यां वयता. म्हाजे पप्पाले हेजे बॉन्डिंगय बरें, सॉंग्स म्हणटा दोगांय बरोबर. सो तशें वेगळीच मजा जाली वेगळी. चल आता सगळे क्वेश्चन आन्सर्स ऑलमोस्ट जाल्यात. सो आता एक फन कितें तरी करया. सो लेट्स चेक युअर कंपॅटिबिलिटी. एक बारीकशी गेम खेळूया. ओके आता हांव न्ही प्रश्न करतले. तुमचो दोगांयचो आन्सर जो आसा एकामेकाक दाखयनाकात. हां दाखोवप ना आनी तुमचो सेम जाता. कॉपी बी मारनाकात. ओके ओके स्टार्ट करू. रेडी. येस. शुभम्स फर्स्ट सॉन्ग. कसले म्हणजे माझे स्वतःचे? हय स्वतःचे फर्स्ट सॉन्ग दाखयनाका तेका. बरें बरें रेडी. दाखय. आई देवा. कोरोना ना हरशी कोरोना सॉंग पयलीं आशिल्लें. म्हाका ते आल्बम म्हणलें हांवें हें केलें. ओके सेकंड. रेडी फॉर सेकंड. सुप्रिया खंयचो वर्ड चड यूज करता? म्हणल्यार खंय उलयता आसतना घरान तेंका बी तशें. हय तुका सुद्दां खंय चड तोंडाक तें उतर येता. टेन्शन ना. फनियस्ट नाव ते कितें गुंडुला. तुवें कितें बरयला? सेम तेका तें हांव बी तुका म्हाका म्हणटा ते अशें चडशे. बरें. शुभम्स बेस्ट फ्रेंड. आवय सामको घट. हे आनी तेका वेगळे सांगपाची गरज ना. म्हाजे पयलीं ते बरोवन जालां आसतलें पळय. तेका दाखयना तेका बसून म्हाजे पयलीं बरोवन जालां आसतलें. ते बरें सेम. प्रतीक देसाई. If Shubham was not in music field, then who would he become?
म्युझिकान जर तो नाशिल्लो नाशिल्लो ताका पळयनाका तूं बरें तू तुगे बरें हांव मागे बरें जा पोलीस मुखार आशिल्लो करेक्टर जाता येईल काय टीचर टीचर शिकयता भुरग्यांक म्हणजे तरी पयलींच्यान अशें हें आसा पुलीस ना पुलीस म्हणजे हांव बरो PI जाता येयलो पुलीस ना हू सेड सॉरी फर्स्ट अरे सदां म्हाका सदां हेच त्या हे बात खरें गुनू करू ओके नेक्स्ट हू इज लेझी हा हे बेस्ट आसा सामकी सिंपल नेक्स्ट हू कॅन लिव्ह विथआउट टेकिंग शावर काय देवा कितले हांव सकाळी सांजे म्हाका सकाळी नाता सांजे बट तो एक दीस बी स्किप जाता प्रोग्रामी केन्ना येयले ते आमची मातशी आर्टिस्टांची लायफ मातशी वेगळी आसली हू हॅज पुट मोर एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप ऑब्वियसली करेक्ट पहिले तुवें ना ना ते सारकें आशिल्लें आमगेले हू इज अ लायर हांगा दोगूय आमी शामील कित्याक पळय आतां मडगांव आसा 15 मिनटां पयस आसा सो तो कितें म्हणप ना आतां हांगा पावला थंय पावना Which app Supriya uses mostly on her phone? तोच असतो गो हांव विकत चित्ता इंस्टाग्राम अरे देवा हू इज ऑलवेज ॲक्टिव्ह ऍक्टिव्ह कशे रे खबर आहे नाही का हू हॅज लाईड इन दिस इंटरव्यू वा इंटरेस्टिंग तू किती बरयला एक बारीकशे किती बारीकशे आता सांगते पडले ते जो आहे जो किस्सो सांगलेलो की मॅडम होतो हितून गेल्ली ब्युटी पार्लरान गेल्ली आणि मेकअप थापून येल्ली बाहेर तो त्या लग्न त्याचा आयचा आलेला म्हणजे हो व्हॅलेंटाईन डे असो सो ह्या व्हॅलेंटाईन्स विकाच्या निमतान तूं फॅन्सांक कितें सांगपाक सोदतात तुमी अबाउट लव अबाउट लव हय व्हॅलेंटाईन्स ओके ओके ना आता कशें आसा अंडरस्टँडींग करून रावपाचें सगळ्यांनी बरें करून विश्वासान रिलेशन कशें आसा रिलेशन हे विश्वासाचेरूच चलता अंडरस्टँडींग विश्वास आसपाक आनी लॉयल्टी तिनी भितर क्वॉलिटी आसपाक जाय आनी जेन्ना रिलेशन जेन्ना खूब फुडें वयता तेन्ना तें एक बरे तरेन सांबाळप हे खूब स्ट्रॉंग आसता आनी ते सांबाळप खूब इम्पॉर्टंट आसता मोग सगळे करता पूण ते सांबाळून दवरप खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी ते लग्न जावन जेन्ना फुडें लग्न जाता रिलेशनांतल्यान तेन्ना फुडें फॅमिलीकूय तेंच्यांनी सांबाळपाक जाय हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की लग्न जालें की आवय बापायक तुमी तितलोच रिस्पेक्ट तितलोच मान तुमी दिवपाक जाय तितलो तुमी आपल्या बायलेक दिता तेन्ना कोणाच्या मदीं अशें भेदभाव करचो न्हू बायली आपल्या जाग्यार सारक्या जे बायलेक आनी आवय बापायक तशें सगळे फॅमिलीक सगळ्याक घेवन फुडें वयचें आनी बरें करून संवसार करपाचो आनी कितें सगळे अशें खूब अशें एक मोग म्हळ्यार खूब अशें पवित्र तेका आमी एक वेगळे तरेन बी अर्दे लोक म्हणटा पूण एक जेन्ना कोण इतलो डीप वयता तेन्ना तेका कळटा की खरें इतलें एक तेका एक डिस्क्रायब करपा सारको असो वर्डच ना इतले बरें सारके की बरोबर रावपा सारके इतले आनी एक एक दीस आपल्या पार्टनर बरोबर इतलो इम्पॉर्टंट आसता काल गेलो अशें तशें सो जितले तुमी जाय तितले खूब एन्जॉय करा आपले जितले फॅमिली पार्टनर सदांच रिस्पेक्ट करा खूब अशें एन्जॉयमेंट ही लायफान आसाच पूण
मेन फायनली किती सपोर्ट विश्वास हो सगळं एक रिलेशनशिपान आसपा जाय तेन्ना सगळ्यांक तेच आता सांगपाक तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमकां आमकां आनी खूब टायम मेळ्ळो स्पेंड करपाक घरा कडेन आसतात आमीच केन्ना चिंतून आशिल्ले की आमचो आनी असो केन्ना इंटरव्यू घेतले आता वैभवी तुका आमी वळखता भुरगेपणाच्यान आमी एक फ्रेंड्स पण आमी सुद्दां केन्ना चिंतून आशिल्ले की वैभवी आमचो असो एक दीस अचानक आमचो इंटरव्यू घेतले आनी हो एक असो मुवमेंट आमच्या लायफान येयलो तुका आमी स्पेशली चड थँक्यू म्हणटा कित्याक हांवें पर्सनल हे खूब दिले इंटरव्यूज खूब दिले पूण असो एक म्हाजो सामको एक फर्स्ट आशिल्लो आनी सुप्रियालो फर्स्टूच तो असो पर्सनल लायफाचो सो आमी खरें एक्चुअली म्हणटालो हांव केन्ना की आमच्या पर्सनल लायफाची बरी एक स्टोरी करपाक जाय आशिल्ली कित्याक ताका खूब आमकां आवड आशिल्ली कित्याक इतले वर्सां आमचें रिलेशन आशिल्लें आनी रिलेशन अशें आशिल्लें की ते सामकें कोणाक बिलीव जावपा नाशिल्लें पूण आयज आमी ते तुज्या हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी ते आयज लोकां मुखार सांगपाक पावली तेन्ना तुका मना काळजांतल्यान खूप खूप देव बरें करूं अशेंच बरें कर तूं सगळें आसयत राव सगळें तुजो आतां जो चॅनल आसा गोवा प्लॅटफॉर्म हो तुम्ही सगळ्यांनी तेजो चॅनल आहा तो सबस्क्रायब करचो शेअर करचो आणि खूप मोग आमकां दिवचो ते तुमचे कडेन मागता. ओके सो बिफोर वी एंड मोगाचेर एक सॉंग म्हण. शुअर आमचेच सॉंग म्हणटा मोगा म्हज्या जिणेन म्हज्या अशेंच राव मोगा म्हज्या जिणेन म्हज्या अशेंच राव इतलो मोग करता तुका इतलो मोग करता तुका तुझ्या विणेन कांयच नाका तुझ्या विणे कांयच नाका मोगा म्हज्या जिणेन म्हज्या अशेंच राव.